नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर काळेन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे कडेन जी खाशेली आमचे एक्सपर्ट आसा ती आसा डॉक्टर अफशान अली शेख, एक नामनेचे अशे डॉक्टर विक्टर हॉस्पिटलाचे कन्सल्टंट पल्मोनॉलॉजिस्ट जावन आसात आनी तांचो एक म्हत्वाचो म्हणजे कितें तांच्यांनी आपल्या ह्या विशयान बरीच फिशालकाय माहिरकाय हासील केल्या आनी त्यो नामनेच्यो एक्सपर्ट म्हणून गोंयांत तरी कार्यरत आसात. आज तुमकां ह्या स्टुडियोन वेलकम करता. नमस्कार मॅडम. आणि आयचो जो विषय आसा तो म्हणजे डिजीजीस ऑफ लंग अँड ट्रिटमेंट म्हणजे पुलमांवाची दुयेंस आनी उपाय. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां खूब फावटी दिसून येता की गोंयांत तरेतरेची पुलमांवाची दुयेंसां जातून अस्थमा आसा, COPD आसा, खरस मारता जाका आमी म्हणटा किंवा खोकली येता तर आनी कितलीशीच दुयेंसां आसा. डॉक्टर तुमकां परत येवकार दिता. आनी ह्या सगळ्या म्हणजे कितें आसा की यू हॅव बीन ऑलवेज अ इंटेलिजंट अँड व्हेरी करियर प्रोफेशनल अशी तुमी पयलीं पासून एटिट्यूड आशिल्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. हाव वॉज युअर जर्नी इन दीस पल्मोनॉलॉजी after you passed out from Goa Medical College? Yes, I did my MBBS and MD from Goa Medical College. Yeah. Then I did 3 years of senior residentship there with Goa Medical College. Then I felt that I wanted to learn more into pulmonology. Our patients are getting referred to higher centers outside Goa, which Correct. can be avoided if someone in Goa gets trained into the higher procedures. Good. So I went and did DM. To be on the good side, I cleared DM in my first attempt. Oh. I got into a good institute, that was AIIMS Bhubaneswar, where I got to learn about more into pulmonary medicine, sleep medicine, and critical care. So I got trained into all the procedures. I went into more depth into pulmonology, into sleep medicine. And then once I completed my DM, I stood second over there in AIIMS Bhubaneswar after completing my DM. And then I came back to Goa to serve people of Goa. दॅट्स गुड पार्ट. Thank खुबशे you. फावटी कितें जाता की आमची म्हणजे आय एम नॉट क्रिटिसायझींग देम पण खुबशे फावटी आमचे डॉक्टर जे पास आउट जाता वन्स दे गो हायर रँक्स किंवा हायर त्यांचे अचिवमेंट अकॅडमिक परफॉर्मन्स जाता मोस्ट ऑफ द टायम आयदर दे प्रिफर टू गो आउट ऑफ द कंट्री किंवा सम बिगर प्रायवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. बट समहाव डॉक्टर यू आर बॅक टू गोवा सो आमकां खूब बरें दिसलें की गोंयच्या मातये विशीं तुमकां आपुलकी, गोंयच्या मनशे विशीं आपुलकी आसा आनी ती तशीच दवरून तुमी गोंयांत परत आयली ह्या खातीर तुमकां खरेंच तुमचें अभिनंदन आनी येवकार. Doctor, first of all, let me talk when we are talking about our topic. What are the basic common lung problems which you encounter in Goa? Basic. I'm not talking about complicated ones. Okay, we see lung problems like most commonly we see COPD, asthma, some lung infections like common cold is the common flu which is going on nowadays. Some lower respiratory tract infections like tuberculosis is commonly encountered. Sometimes patients are not able to breathe out. They have some problems breathing out. That they have fibrosis of the lung, which we commonly see. Lung cancers are coming up nowadays. Sleep-related problems we see in our day-to-day practices. So these are the common lung problems we encounter. Yeah. Doctor, as you started or when you were replying to this question, first you mentioned about COPD आणि अस्थमा. Yeah. So म्हाका एक सांगा डॉक्टर की हे COPD म्हणजे कितें आणि अस्थमा म्हणजे कितें? What actually happens in these two different entities because they are quite common. What as you have rightly said. COPD basically is seen more in an older population. Well, asthma is a problem of younger. अच्छा. COPD पेशंटाक चड करून स्मोकिंग हिस्ट्री आसता, सुल्यान रांदता ते कॉमन प्रॉब्लम आसता. वेल आस्मा पेशंट्स चे पेरंट्साक ना जाल्यार ग्रँड पेरंट्साक आस्मा हिस्ट्री आसता, ताका एलर्जीचो प्रॉब्लम आसता, ते आसता. COPD पेशंट्स कंटिन्युअसली सिम्पटमॅटिक आसता, ते केन्ना बरेच जायना आनी सिम्पटम्स वाडटा एज टायम प्रोग्रेसीस तांचे सिम्पटम्स प्रोग्रेस जाता. वेल ॲस्मॅटिक पेशंट्स आसता ते मदीं बरे आसता, मदीं तांचे सिम्पटम्स जाता, ते सर्ट टायम स्पेसिफीक सीजन आसता, स्पेसिफीक ट्रिगर्स आसता, ते सिम्पटम्स वाडयता तांचे लायक धूळ, डस्ट, सम एलर्जन एक्सपोजर ते आसता. मागीर फॅमिली हिस्ट्री आसता आस्मा पेशंटाक आनी द वे वी ट्रीट बोथ द पेशंट्स द ट्रीटमेंट अप्रोच इज डिफरंट. सो बेसिकली जशें तुमी सांगला की अस्थमाचे जे पेशंट आसता आणि COPD म्हणजे जाका लंग्साचे श्वास घेवपाक त्रास आसा हे बेसिकली टू डिफरंट एंटिटीज
आणि अस्थमाचे तांकां चडशे फावटी फॅमिली हिस्ट्री आसता म्हणजे तांकां Correct. फॅमिलीन आसता आणि सीओपीडी म्हणजे धुल्ल्याक किंवा धुवराक जे चड एक्सपोज जाता त्या लोकांक आसूं शकता smoking. स्मोकिंग करतात तांकां सुद्दां आणि तुमी सांगलें की हांकां जे आसता की तांचे ते लायफ लाँग तशेंच उरतात चडशे फावटी वेरेज अस्थमा तांकां एपिसोड म्हणजे जशें की पावसान चड जावप किंवा थंडेच्या दिसान चड जावप किंवा जेन्ना खंयच्या तरी झाडाच्या फुलांचो बहर येता तेन्ना तांकां ते वासान Correct, चड त्रास correct. जावप अशें जावं शकता करेक्ट. सो डॉक्टर म्हाका सांगा हाऊ यू डायग्नोज सीओपीडी तुमी कशें डायग्नोज करतात आम्ही कॉमनली कितें करता ते एक्सरे करता एक एक्सरे काढून पळयता सीओपीडीक लागून लंगचे कितले डॅमेज जाला ते प्रॉब्लेम आमकां कळले सीओपीडी आसा नेक्स्ट वी डू इज लंग फंक्शन टेस्ट स्वासाचे कितले प्रॉब्लेम जाला पेशंटाक सिगरेट पिवन या कितें रिस्क फॅक्टर्स आसा ते घेवन ते लंग्साचे एअर फ्लो पळयता कितले प्रॉब्लेम आसा लिमिटेशन आसा ताचे लंग फंक्शनाक टेस्ट ते पळयता दॅट इज द कॉमन वे आमी कशी सीओपीडी डायग्नोज करता. So once you are diagnosed a COPD patient, what is your line of management? Once we know this is COPD, first thing we have to find the risk factors. म्हणजे what cause COPD? Like suppose a patient is a smoker, we tell them to stop smoking. They have some risk factors like biomass exposure. म्हणजे चुल्यार रांदतात तांकां आमी सांगता ते कर नाका काम ते स्पेसिफिक प्रॉब्लेम पळयता कित्याक लागून COPD जाला. Then there are many inhalers. वेरियस कॉम्बिनेशनान येता ते आमी कशे डिसाईड करता आमी पेशंटाचे सिम्पटम्स पळयता तांचे एडमिशन कितले फावट ते एडमीट जाला कितले फावट तांचे सिम्पटम्स चड जाला ते पळोवन आमी वेरियस टायप ऑफ कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राईब करता तांकां इनहेलर्सचे केन्ना केन्ना पेशंट सिवियर स्टेजीन येता तांकां ऑक्सिजन जाय पडटा ते आमकां असेस करपाक पडटा की तांकां ऑक्सिजन जाय घरा डिस्चार्ज जाले उपरांत ते पळयता केन्ना केन्ना ते इन्फेक्शन जावं नाका म्हणून आमी वॅक्सीन दिता वेरियस टायप्स ऑफ वॅक्सिन्स अवेलेबल इन मार्केट मागीर आमी पल्नरी रिहॅबिलिटेशन करता मिन्स आमी तांकां स्पेसिफीक एक्सरसाइज प्रिस्क्राईब करता छातीची दॅट पेशंटाक हेल्प करता नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करपाक लागून तांची एक्सरसाइज कॅपेसिटी वाडोवपाक लागून म्हणजे दे आर मोर एबल टू टेक पार्ट इन दॅट रुटीन एक्टिविटीज दिस इज अ लाईन ऑफ मॅनेजमेंट. अच्छा डॉक्टर म्हणजे एक आता अकॅडमिक ट्विस्ट म्हणून येता किंवा एक कॉमन क्वेश्चन असं म्हणून येता की जेन्ना ज्या एका मनशान सिगरेटा विशयी सुंदर एक एक्सप्लेनेशन दिला तो म्हणटा सिगरेट ही एक अशी वस्तू त्याचे एका पोताक उजो आणि दुसऱ्या पोताक मूर्ख मनीस असता सो देर इज अ फुलिश मॅन एट वन एंड अँड अनदर टीप देर इज अ फायर सो द कनेक्टिंग लायन इज अ सिगरेट सो ही जी सिगरेट आसा ती फॉर्च्युनेटली वॉट आय हॅव ऑब्झर्व इन लास्ट फ्यू इयर्स दॅट फॅशन इज गोईंग डावन इन गोवा फॅशन इज गोईंग डावन आय एम टॉकिंग अबाउट फॅशन बट स्टील इट इज पर्सिस्टंट पीपल स्मोक मे बी आयदर बिडी किंवा सिगरेट ओडटा आणि हाका लागून कॉमन जशें तुमी सांगला की छातयेच्या पुलमाची दुयेंसां ही खूब कॉमन असतात तर पयलो प्रश्न असो आसा इज देर एनी वे की बाबा हे छातयेची दुयेंसां जर आमी प्रिवेंट करपाक जाय जाल्यार सिगरेट सोडची पडटली किंवा सिगरेट किंवा विडी तर हे सोडू शकता जाल्यार सोडू शकता जाल्यार खंयच्या पद्दतीन सोडू शकता कारण अनलेस यू ट्रीट धीस कॉज द रेस्ट ऑल विल बी आवर एक्सरसाइज विल बी फ्युटाईल सो आय थिंक दो इट इज नॉट अ एक्झॅक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आय एम आस्किंग अ सोशल क्वेश्चन. First of all, patient has to decide that he has to stop smoking. He needs a he needs family support, a strong family support to help him to quit smoking. Next, there are various combination of nicotine replacement therapy. Nicotine is a substitute of what is there in a cigarette smoke. So they can be gums, they can be tablets, they can be sprays, they can be inhalers available in the market. So we usually prescribe different types of combination along with some tablets which help the patient stop smoking. सो सिगरेट किंवा विडी हे व्यसन बंद करू शकता किंवा जावं शकता हो एक महत्वाचो मुद्दो दुसरो महत्वाचो मुद्दो तुम्ही डॉक्टराच्या सल्ल्यान हें करप डॉक्टरा कडेन तुमी घरा रावून ना आपण सिगरेट सोडटलो अशें म्हणटा अशें जायना तें युजली इट जायना पूण एकदां तें एडिक्शन जालें की इट रिमेन्स सो बेस्ट म्हणजे जशें डॉक्टरान सांगलें आज तरेतरेची वखदां उपलब्ध आसात टॅबलेट्स आसात चिविंग गमा सारके अशे वेगवेगळे गम्स हे असतात सबस्टन्सीस असतात पॅच असतात जातून एक स्लो रिलीजिंग निकोटीन लायक सबस्टन्स आसता आनी हळू जेन्ना तुमी ते करता तेन्ना ग्रॅज्युअली ते टेपरिंग जावन ते हळूहळू ते बंद जावं शकता सो हाका एक मेडिकल हेल्प घेवप आणि जशें डॉक्टरान सांगला सोशल म्हणजे तुमच्या घरातल्या लोकांचो सपोर्ट तुमच्या फ्रेंडांचो सपोर्ट एक ताका कम्युनिटी सगळ्यांचो कंबायन एफर्ट्स लागता आणि आय थिंक दॅट इज अ बेस्ट अप्रोच. Doctor, after this question, another very common question which I want to ask you is that we often talk about interstitial lung disease, so ILD. सो हे सांगतना पयलीं म्हाका महत्वाची गोष्ट हें सांगपाक जाय की विक्टर हॉस्पिटल जशें तुमी काम करतात इज अफिलिएटेड विथ गोवा गव्हर्मेंट जातून DDSY सारकी महत्वाची खूब बरी आनी सगळ्यांक हेल्पफूल अशें गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक हेल्पफूल अशी जी स्कीम आसा ती दो दीस प्रायवेट हॉस्पिटल
सिन्स वी हॅव गॉट अफिलिएशन विथ देम असे जे दुयेंस असतात जे पेशंट असतात ते ह्या हॉस्पिटलान वचून ताचे आपलो फायदो करून घेऊ शकता म्हणजे ताचे ट्रिटमेंट करून घेऊ शकता. तर बेसिकली म्हाका सांगा डॉक्टर वॉट यू मीन बाय ILD? ILD is something which prevents your lungs to expand, means it causes difficulty in breathing for a patient. So in a common language we tell like something is stopping the patient to breathe. So this is what is ILD. सो आणि हाचे कॉजीस कितें असतात? वेगळे कॉजेस असता. इट कुड बी ऑक्युपेशन रिलेटेड, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑक्युपेशन कॉजिंग ILD, नाजाल्यार दे आर ऑन मेडिकेशन्स, सम टाइप्स ऑफ antibiotics, some types of chemo drugs which can cause ILDs, or some cardiac drugs, some anti-inflammatory, means we commonly prescribe some painkillers, some anti-inflammatory agents that can cause ILDs, or that could be associated with any connective tissue disorders. That could be one of the cause for ILDs. Like. सो बेसिकली जसे डॉक्टरांनी सांगला की हाची तरेतरेची कारणां तांच्यांनी सांगला आणि जशें हांवें सुरवातीकच सांगला की गोंय सरकारचे जसे DDSY किंवा बाकी सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जशें प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आसा हाचे सारक्यो वेगवेगळ्यो योजना हाचे अफिलिएशन आशिल्ल्या कारणान एखाद्या रुग्णाक जर ताचे आधार जावं तांचे मदत जाय त्या हॉस्पिटलांत ते वचून आधार घेवं शकतात. आणि ह्या खातीर गोंय गव्हर्नमेंटची स्कीम आसा की गोंय सरकारची जी ह्या खातीर गोंयचे भलायकी मंत्रालय, गोंयचे भलायकी मंत्री किंवा ही जी फूल सिस्टम आसा दे हॅव रियली प्रोवायडेड व्हेरी गूड हेल्प टू द सिटीजन्स ऑफ गोवा आणि ह्या खातीर खरेंच तांचें अभिनंदन आसा. आणि ही स्कीम आनी खंयच ना. डॉक्टर आमी जेन्ना ह्या स्पेशली ह्याच दुयेंसा कारण दीस नॉट अ थिंग दॅट आज जालें तुमी ILD आणि फाल्यां ते बरें जातलें अशें जायना. इट इज लॉंग टर्म ट्रिटमेंट, इट इज रियली सॉफिस्टिकेटेड ट्रिटमेंट, इट रिक्वायर्स द बेस्ट केअर अँड द मोस्ट एडवान्स केअर म्हणटात तशें. म्हाका सांगा डॉक्टर आमी ह्या दुयेंसाचेर वतना हाव यू डायग्नोज म्हणजे तुमचें निदान कशें करता तुमी, हाव यू कम टू द कन्क्लुजन की एका ILD आसा म्हणून? Okay. Like first we take a detailed history from the patient, whether they have a occupation related to the ILDs. Then secondary we run some blood tests, like some tests like connective tissue diagnosis. We have to rule out blood test. We do a blood test panel. Then we do a lung function test to see for the limitation of his lung capacity. Then sometimes we are not able to find any cause, so we have to do something called as bronchoscopy. It's like an endoscope we put to the nose. Then we take small bits of tissues from the lungs to see what type of ILD this patient is having. Before that we have to do a CT scan to see what type of ILD this patient is having, what type of lung problem he is having, to classify like which group he belongs to, because some of the ILDs which are there, they respond very well to treatment, but some don't respond. They progress rapidly. So we have to do a CT scan prior, and last resort, if we are not able to go with anything, we have to refer to our thoracic surgeons to do something called as a open lung biopsy. अच्छा. सो हे सगळें केल्या उपरांत आतां तुमी एका पेशंटाचे म्हणजे एका रुग्णाचे निदान केलें, डायग्नोसीस जालें. आतां ताका ऑप्शन्स म्हणजे हा ट्रिटमेंट म्हणजे उपाय जर करतले जाल्यार हाका कितें ऑप्शन्स अवेलेबल आसा, म्हणजे खंयचे वॉट आर द मेथड, म्हणजे खंयचे खंयचे उपायांचो तो चॉयस करूं शकता, बाबल्याक हें जाय किंवा आपल्याक हें जाय, जाल्यार वॉट आर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन्स कितें असतात? Okay, if it is something related to occupation, we tell the patient to avoid that specific occupation. There are many steroids combinations which we use for patients with ILD. Some specific drugs called immunosuppressant म्हणून असता marketing. Then there is one line of management, like we avoid the lungs to become hard, so that is called as anti-scarring drugs. So we have to prescribe that. Sometimes nothing helps this patient, so last resort of treatment would be to refer him for a lung transplant. अच्छा. सो धीस म्हणजे ह्या पद्धतीचे म्हणजे ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आमच्याकडे आज तुमच्याकडे अवेलेबल जाऊ शकता, कॉलेज हायर सेंटरीज अवेलेबल. Correct. डॉक्टर आता जेन्ना आमी बेसिकली नाव वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक म्हणजे COPD असता हातून आमी सुरू केलें. नाव वी वेंट टू मिड झोन ILD. नाव आय एम गोइंग टू लिटल हायर झोन, अँड दॅट इज what are the, because before I'm saying higher zone, I'm saying a common problem which is newly figured. म्हणजे हो प्रॉब्लेम पयलीं नाशिल्लो असो न्हय, प्रॉब्लेम आशिल्लो पण हाचेर कोणाचें लक्ष नाशिल्लें. आनी तो प्रॉब्लेम म्हणजे स्लीप एपनिया. सो पयलीं म्हणजे स्लीप एपनिया म्हणजे कितें, स्लीप एपनियान जाता कितें आनी ताचें मॅनेजमेंट हाचे विशीं मातशें विस्कटान सांगात. हां. सो स्लीप ॲपनिया म्हणजे वेन यू स्टॉप ब्रिदींग, तुम्ही अचानक रातचे उठता कित्याक तुमचें ब्रिदींग स्टॉप जाला म्हणून, दॅट इज समथींग कॉल्ड एज स्लीप ॲपनिया. ताचे वेरियस कारण आसता. एक कॉमन आमी कितें एनकाउंटर करता ते आसा ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया, म्हणजे आमचे एअरवेज आसता ते बंद जाता ड्युरिंग स्लीप. सो ताका लागून पेशंट अचानक उठता, चोकिंग सेन्सेशन जाता ताका, लायक श्वास स्टॉप जाता ड्युरिंग ब्रिदींग.
दुसरें असं कारण ते असं सेंट्रल स्लीप ॲपनिया म्हणजे ब्रेन इज नॉट एबल टू सेंड सिग्नल्स टू युअर मसल्स मीन्स टू युअर छातीचे सेंटर सांगपाक टू ब्रीथ कर म्हणून ते ब्रीथ स्टॉप जाता ड्युरिंग स्लीप. So these are the common, sometimes patient have combination of both. ताका हे बी upper airways बी बंद जाता during sleep, brain बी able जायना ते signals send करपाक लागून. ते आमी सांगता mixed apneas. सो बेसिकली हे कॉम्प्लिकेटेड सेटअपा कडेन वचच्या पयलीं कॉमन फीचर जे तुमकां म्हाका सगळ्यांक एटलीस्ट 80 to 90% सगळ्यांक आमकां ते एनकावंटर जाता ते म्हणजे घोऱ्याप, स्नोरिंग. करेक्ट. सो हाव दिस इज रिलेटेड टू स्लीप एपनिया आनी वॉट इज द कोरिलेशन? केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसपाक जाय की बाबा हांव घोर येता बट आय शूड टेक अ मेडिकल असिस्टंट, इट मे बी स्लीप एपनिया, हय किंवा म्हजें घोरेप हें नॉर्मल आसा जे सर्वसामान्य एज आय एम सेड, बिकॉज तशें तुमी आतां मेडिकल टर्मिनल तुमी स्लीप एपनिया म्हणटली पण म्हजे एन्सेस्टरूय घोर येताले, म्हजो बापूय घोर येतालो, हांवूय घोर येता, म्हजे भुरगे फॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली दे मे ऑल्सो स्नो, बट देन वेन इज अ कट ऑफ पॉयंट की बाबा नाव यू हॅव टू गो टू डॉक्टर अँड टेक मेडिकल असिस्टन्स? Okay. So not all snoring causes apnea, but snoring could be one of the cause for an apnea to occur. So first common symptoms would be they stop breathing during sleep. Okay. Second would be like while talking to someone or just by driving a car or just by sitting quietly, they tend to fall asleep. Easily these patients fall asleep just by sitting. You're just sitting for 5 minutes and you see patient has fallen asleep. So this type of patients are more likely to have sleep apneas. Or they can have some memory disturbances. They are irritable. They have early morning means uttana taka headache jata. They tend to pass lot of urine in the night. They have lot of leg cramps, abnormal leg movements during sleep. These are common symptoms associated with sleep apneas. सो हांव मातशें सांगता म्हणजे तुमी म्हणटा की एक ते हे मनीस जे असतात जांकां स्लीप एपनिया जाता, तुमी खंय चुकला तुमी म्हाका करेक्ट करूं शकता. एक म्हणजे कारण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yeah. एक म्हणजे ह्या लोकांक चडशे फावटी रोखडीच न्हीद पडटा. Correct. म्हणजे ते रोखडे बसले न्हीद पडटा. गाडयेन बसले किंवा गाडयेंतल्यान उठले किंवा गाडी चलयतना सुद्दां तांकां न्हीद येता किंवा खंय मातशे बसले जाल्यार न्हीद येता. Correct. तांकां रोखडे थकवो कसो येता. Correct. ते न्हिदल्या उपरांत मातशे हुळहुळटात किंवा म्हणजे तुम्ही म्हणले की लेग मुवमेंट्स मतलब ह्या वटेन ते वटेन ह्या कुशीर ते कुशीर वळत रावता. तांकां एक म्हणजे डिस्टर्ब स्लीप पॅटर्न आसता. Correct. सकाळी जर ते उठले जाल्यार तांकां केन्ना केन्ना तकली जड जाल्ल्या भशेन दे डोंट गेट अ फ्रेश म्हणजे अशे फ्रेश अशे उठनात. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. Correct. आणि हे सगळें जातना तांकां रोखडेच ते न्हीद पडल्या बरोबर न्हीद लागल्या बरोबर घोर येवपाक लागतात. Correct. करेक्ट? सो अशी जेन्ना चिन्हां किंवा लक्षणां तुमकां दिसून येतात तेन्ना डॉक्टरा कडेन वचून प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून घेवप गरजेचें. कारण दीस कॅन बी स्लीप एपनिया. जशें डॉक्टरान सांगलां हे स्लीप एपनिया जशें हाचे कॉजीस सिंपलूय आसूं शकता किंवा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट आसूं शकता आनी त्या पद्दतीन जर ते ट्रीट केले जाल्यार इट इज गिवींग यू रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लेम. बरोबर? Correct. सो म्हाका सांगा जेन्ना तुमी अशें केलें की हाऊ यू कम टू कन्क्लुजन दीस पर्सन इज हॅव्हिंग द स्लीप एपनिया प्रॉब्लेम आउट ऑफ युअर डायग्नोस्टिक मेथोडॉलॉजी आय एम आस्किंग, और दिस फेलो इज अ नॉर्मल थिंग? Okay. Yeah. So we have to do something called a sleep study. We have to admit the patients overnight, which we do in a Victor hospital, and we check for various functions. We check for the brain activity, we check for his muscle activities, we check for his heart rate, oxygen levels, because his oxygen levels decreases, means they come down when the patient has stoppage of breathing. Then we check for his muscle movements, chest movements, we check for his airflow. So this all parameters we assess. And then we check like for how long this patient is stopped breathing, what component of apnea he is having. So based on that we diagnose sleep related apneas. So all these things study is conducted when patient is sleeping. Correct. बरोबर? Patient सो has to जे get a तुमचे good sleep. डिव्हायसेस आसात ते तुमी ताका अशें कनेक्ट करून दवरतात जेन्ना तो न्हिदपाक वता किंवा Correct. न्हिदता. Correct. आणि इन द स्लीप म्हणजे तो न्हिदलेलो आसतना ताचे जशे चेंजीस आसा म्हणजे जशें ताका तो चोकिंग सेन्सेशन शें दिसता किंवा ताचे ऑक्सिजन लेवल वयर सकयल जाता. Correct. तर त्या लेवल कितके जाला हे तुमी असेस करता आफ्टर द स्टडींग ऑफ म्हणजे तुमी जे रिकॉर्डेड आसा ते Correct. तुमी एनालायज करून कन्क्लुजन करता. बरोबर? आणि हाचेर तुमी आतां वन्स युअर डायग्नोज देन वॉट इज युअर लायन ऑफ मॅनेजमेंट? We see like what is the common causes. Sometimes just like some facial abnormalities म्हणजे टॉन्सिल वाढला, like बोनाचो प्रॉब्लेम आसा, बोन भितर गेला, that could be a common cause for sleep apneas. So we send the patient to a ENT or a dental surgeon to get this part corrected. Once this is corrected, if these are not the common factors, sometimes obesity is the most common. मोठे असतात तांकां prone असता to अच्छा. get obstructive sleep apnea. हो. तांकां आमी कितें आसता ते CPAP मशीन म्हणून प्रिस्क्राईब करता
कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह प्रेशर डिलिव्हर करता हो मशीन. सो तुझे एअरवेज आसा ते बंद जाता ड्युरिंग स्लीप. सो आम्ही जेन्ना कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह प्रेशर दिता दॅट एअरवेज ओपन, दे टेंड टू रिमेन ओपन. सो दिस पेशंट डजंट गेट दिस ॲपनिया, म्हणजे ब्रिदिंग स्टॉप जाता, ते एपिसोड जायना ताका न्हिदीन. सो आम्ही ते प्रिस्क्राईब करता पेशंटाक. सो दिस डिवायस ऑर दिस मशीन, हे जे मशीन आसा ते तुम्ही कनेक्ट करून दवरता, मागीर ते तोंडान घालून दवरपाचें. ना एक मास्क It is असता like a mask. नाकाचो मास्क अच्छा. असता, नाजाल्यार फुल फेस मास्क असता, ते आम्ही घालूंक शकता पेशंटाक. तातूंत ते पॉझिटिव्ह प्रेशर डिलिव्हर जाता. बरें, आउट ऑफ क्युरियोसिटी डॉक्टर आय एम आस्किंग, आउट ऑफ इग्नोरन्स, आता हे घातल्या उपरांत पेशंटाक एकाच पॉस्चरान न्हिदचें पडलें काय, म्हणजे थोडे आता जशें तुम्ही सांगलें की हो पेशंट हळुवळपाची शक्यता असता, तो हेवटेन तेवटेन हळुहळू जाल्यार ते पडू शकता काय? ना, दॅट मास्क वी टाय इट, इट्स अच्छा. फर्मली अटॅच अँड वी कॅन चेंज हिज सो पोझिशन. इट इज नॉट, म्हणजे व्हडलेशे ताका अशें त्रास जायना किंवा ना, ना. डिस्टर्ब जाता अशें जायना, No. बरोबर. आनी म्हाका सांगा कितें जालें डॉक्टर, हें आतां दिस इज थ्रू सम, जशें म्हणलें की ऑक्सिजनाचें ताका कितें डिवायस आसता किंवा अशें Correct. कितें आसता की थ्रू दॅट इट गेट्स अ कंटिन्युअस, ताका तो पॉझिटिव्ह प्रेशर हय. एमीट जाता, वता ताच्यात. वन्स दिस इज डन, आतां म्हजो एक आनीक ट्रिकी क्वेश्चन आसा की दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द लायफ लाँग, or this can be as and when, or you have certain period, बाबा एक 6 महिने घेतल्यापर्यंत पेशंट बरो जाता, or whatever is your observation. कारण एक मनान भंय आसतलो, कारण काय आसता तांकां समजा गेले की फाल्यां दोतोरान सांगलें ते मागीर आयुश्यभर तेच ऑक्सिजन ते प्रेशर लावन न्हिदचें पडटलें, और इफ आय गो आउट समवेअर इट विल व्हेरी डिफिकल्ट. Correct. हो मनान भंय आसतलो, हो मनान दवरून हांव तुमकां प्रश्न विचारला. ना, फर्स्टली मोस्ट कॉमन कॉज असता ताचे ओबेसिटी, ते मोठे असता पेशंट. सो वी एडवाइज देम टू लूज वेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॅनेजमेंट. समटायम्स वेन द सिव्हिरिटी म्हणजे दुयेंस माइल्ड मॉडरेट असता, तेन्ना इफ दे स्टार्ट लूजिंग वेट, इफ द प्रॉब्लम्स गेट करेक्टेड, दिस प्रॉब्लम गेट्स करेक्टेड. बट इफ द सिव्हिरिटी इज मोर, इट्स मोर सिव्हियर, देन दे रिक्वायर दिस मशीन लाईफ लॉंग. अच्छा, सो त्याच्या गरजेप्रमाणे ठरता की हाका हे शॉर्ट टर्म जाय काय लॉंग टर्म जाय, बरोबर. इन Correct. शॉर्ट डॉक्टर, आनी एक म्हजो सादो सिंपल प्रश्न, इज दिस रिलेटेड टू पॉस्चर ऑल्सो? कारण थोडे लोक अशें म्हणटात, आय एम जस्ट आस्किंग की बाबा उदाहरण न्हिदलें म्हणजे प्रोन किंवा सुपायन ह्या पोझिशनात न्हिदलें ताका चड जाता, किंवा इज देर एनी पॉस्चर विच विल गिव हिम रिलीफ? आय एम टॉकिंग अबाउट बेसिक, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेटेड केस, आय एम टॉकिंग अबाउट बेस लायन, अशें जाका मातशें जाता अशें समजूया, लेट सपोज स्लीप अपनिया जाता, जाल्यार इज दीस कॅन बी करेक्टेड विथ द पॉस्चर? Yes, it can be corrected. Like usually by lying flat, means lying supine position, patient has more symptoms. They are more tend to have this obstruction. Well, if they lie on one side, this problem gets relief. So we advise the patients to lie on one side. If we see the predominant, when we are doing a sleep study, we also check in which position this patient has this problem. So once we find the specific position, then we tell the patient to change position, to lie on one side while sleeping. So In fact, we have got a lot of questions, and I have got a lot of questions in my mind. But again, I have heard of something called a WhatsApp University. त्या व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचेर बरेचशे डिवायसीस दाखयतात की हे तुम्ही तोंडान घातल्यार तुमचे ते स्लीप एपनिया ट्रीट जावं शकता. मे बी स्मॉल डिवायस, दिस इज 150 रुपीज, 200. इज दिस हेल्पफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, और दिस कॅन कॉज प्रॉब्लम? बिकॉज समटाइम्स आय फील दॅट इट सेल्फ कॅन गो इन टू द माउथ अँड कॉज चोकिंग. No, आय एम that- जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्युरियोसिटी. No, that can cause choking sensation. So it's better to avoid such appliances. To Correct. consult a doctor whenever you have Correct. sleep-related breathing problems. हो महत्वाचो मुद्दो आसा, कारण खुबशे फावटी अशें तुमी जे तुमी व्हॉट्सएपार किंवा केस पळयता, ह्या सगळ्याक बळी पडू नका. डॉक्टरचो सल्लो घ्या, त्याच्या प्रमाणे तुम्ही मॅनेजमेंट करा. डॉक्टर, माय वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अबाउट लंग कॅन्सर, Yeah. विच वी हॅव हर्ड ऑफ. अँड ऑफन इफ यू रिकलेक्ट, म्हणजे तुमकां खबर आसतलीच की जेन्ना ते डायग्नोज जाता, तो म्हणसर युजली त्या म्हणसर ते बरेच लेट जाल्ले आसता, आनी देन देर इज नो वे बॅक. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज लंग कॅन्सर, कशें जाता, how we can prevent, or what is the treatment? This can be considered the last question because you have got another 3-4 minutes. Okay. The most common like myth we feel about lung cancer की lung cancer तितले common ना, but lung cancer is the most common lung cancer. दुसरे आसा ते many patients think हा आम्ही जाणटे जाल्यार म्हाका lung cancer जाता, but no, आम्ही पळयला patients in the early 20s have got lung cancer. बरोबर. Thirdly, we feel all smokers have risk for lung cancer, but no. Lung cancer 25 to 30% patients are non-smokers. तांचे कांय हिस्ट्री नासता, स्मोकिंग हिस्ट्री नासता, कांय रिस्क फॅक्टर्स नासता, बट तांकां लंग कॅन्सर जाता. फोर्थली आमकां दिसता की लंग कॅन्सर पयलीं डायग्नोज जाता म्हणून, बट ना, 90% केसीस ऑफ लंग कॅन्सर आर डायग्नोज इन द लास्ट स्टेज. सो वी हॅव लास्ट स्टेज ऑफ लंग कॅन्सर डायग्नोसिस. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आय थिंक इट इज अ व्हेरी टफ जॉब टू मॅनेज दीस. आता वी आर ऑलमोस्ट कन्क्लुडिंग द प्रोग्राम. वॉट विल बी युअर टेक होम मेसेज टू द व्ह्युअर्स?
So my message would be for patients to exercise regularly, to have a healthy diet which consists of good fruits and fresh green vegetables, to sleep, to have an adequate 8 hour sleep. Sometimes like youngsters, teenagers we are seeing, because of the mobile era, they are usually on the like using phones in the night. But no, a good 8 hour sleep will help you to improve your memory, plus to regularly do your aerobic exercises, to exercise regularly. So all these activities will help you to build your lung health. And avoid smoking, avoid the risk factors, like if you're feeling there's lot of air pollution around, just wear a face mask. सो म्हाका दिसता डॉक्टर अफसान तुम्ही खूप मोलादीक माहिती तुम्ही मुद्दाम वेळ करून स्टुडियोन आयली एक एक्सपर्ट आमकां ह्या विशयाचेर तांणी तज्ञ दोतोर आशिल्ल्यान बरीच मोलादीक माहिती करून दिल्या ह्या खातीर सगळे आमची जी टीम आसा हॅलो दोतोरची तांच्या वतीन आनी तुमी जे सगळे पळयतात तुमच्या वतीन दोतोर देव बरें करूं. Thank you. नमस्कार. Thank you.